नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत सुयश गावणेकार. शेतकी आंदोलनाचो घुसपो, राजकारण वयर मुळा शेतकार. कांय कडेन पेटले, कांय कडेन सच्चे भशेन गोंयकार आपलो गल्लो पसऱ्यार. झेडपीक सोयरीक सेटिंगाची चलती मतदाराक सोडलो वाऱ्यार. आतंकवादी उरले कडेक मॉक ड्रील आंगार. कोविड दुयेंतीक वोटिंग वेवस्था सोडली वाऱ्यार. सायबिणीच्या फेस्ताक फक्त चणे भिकणा खाजेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेतकी कायद्या आड भारत बंदाक विरोधी काँग्रेस राज्यांनी रिस्पॉन्स. ट्रेडर ट्रान्सपोर्टर बंदांत ना शेतकार सरकार फाल्यां चौथी बसका. बंद राजकी, घरमंत्री शहा पडलो मदीं. गोंयांत भारत बंदाचो परिणाम ना. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड ट्रेड युनियनाक तेंको दिवंक पावल्या आझाद मैदानाचेर. केंद्र राज्य सरकाराचे कायद्या धोरणाचेर टिका. कोविड दुयेंतीक मतदानाचो हक्क. मात दुयेंती मतदान केंद्राचेर मतदान करतना पीपीई किट वेंचणूक स्टाफाक काय दुयेंतीक कांयच स्पश्ट ना. अजून खंय एसओपीच ना. झेडपीक सीट सेटिंगाक तेजी. फोंडेचो आमदार म्हणटा प्रदेश अध्यक्ष उठलो काँग्रेस विकूंक. अध्यक्ष म्हणटा बीजेपीक वडोवंक त्याग. मोगोचे फंड फोंडे बीजेपीचो प्रचार. गोंयचो एटीएस कमांडो मॉक ड्रिलांत गंभीर जखमी. बांबोळे जीएमसीच्या नव्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत स्टंट ग्रेनेड स्फोटांत लागलो मार. पांय फ्रॅक्चर. मॉक ड्रिल आंगार. गोंयभर अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचे फेस्त. कोविडाच्या परिस्थितीत वर्साची फेस्ताची फेरी ना. फेस्त मर्यादीत. पणजे मडगांव कळंगुटे पळयात. सायबिणीचे फेस्त. शेतकी कायद्या आड किसान सभेचो भारत बंद. दनपारां 11 ते 3 मेरेन बंदांत कामगार संघटनाय वांटेकार. अस्तंत बंगाल आनी पंजाब राजस्थाना सारकेली काँग्रेसीची राज्य सोडल्यार देशभर वेव्हार बाजारपेठो उद्देग धंदे सामान्य. गोंयाक 1-2 सभा जाल्यो. ट्रेडर ट्रान्सपोर्टर बंदांत ना. शेतकार सरकार फाल्यां चौथी बसका जाता. आंदोलनांत राजकारण घुशिल्ल्यान घरमंत्री अमित शहा मदीं पडलो. शेतकी कायद्या आड मंगळारा भारत बंद. बंद फक्त 4 वरांचो. सकाळी 11 ते दनपारां 3 मेरेन. एमर्जन्सी सेवा चालू उरल्यो. वेगवेगळ्यो संघटना आनी राजकीय पक्षांचो एकठांय बंद. राजस्थान आनी हेर कांय काँग्रेस राज्यांनी बंद समर्थक आनी विरोधकांचे वाजले. तोडफोड, आंगार वचप, येरादारी आडोवपाचे प्रकार जाले. अखिल भारतीय वेपारी महासंघ आनी ट्रान्सपोर्टर वेलफेअर संघटनेचो बंदाक तेंको नाशिल्लो. ताका लागून चडशा राज्यांनी कामां, उद्देग वेवसाय, वेव्हार बाजारपेठो चालू. गोंयच्या मार्केट आनी मार्गांचेर भारत बंदाची हवा दिसली ना. गोंयचे शेतकार, भाटकार वा ट्रेडर बंदात खंयच दिसले ना. गोंयभर बाजार चालू. उद्देग धंदे आनी वेव्हार नित्या भशेन. कोळसो नाका म्हणपी एक्टिविस्टांनी शेतकारांक आपलो तेंको दिलो. उसरा सांजे म्हापशाय कांय एक्टिविस्टांनी मशाल रॅली काडली. मात दीसभर सगळे कडेन सगळें चालू. राजधानी पणजेत बंद म्हणटा तो प्रकारच ना. सगळे वेवसाय आनी बाजार वेवस्थीत. मडगांवां मार्केट नित्या भशेन चालू आशिल्ले. बार्देशांत शेतकारांचो आंकडो मोठो, पूण थंय बंदाचें चिन्ह ना. 70 कुळागरां पासून शेतां भाटां, ऊस आनी भाजयो पिकोवपी शेतकार. मात 70 शेतकारांचो बंदाक तेंको ना. 70 सुरळीत. दिवचले साळ सारक्या गांवांनी केळी आनी हेर पिकांचें उत्पादन काडपी शेतकार मोठ्या प्रमाणात. थंयचोय शेत भाटकार बंदाच्या भानगडीत दिसलो ना. दक्षिणेत सांग्यारूय शेतकारांच्या नांवान जाहीर केल्ल्या भारत बंदाक लोकांचो तेंको ना. कुडचड्यारूय पसरे आनी आस्थापनां सदा भशेन उक्ती. भारत बंद थंयूय शेळ्यालो. शेतकी कायद्या आड पंजाबचे कांय शेतकार दिल्ली हरियाणा शिमेर 13 दीस जाले रस्त्यार. आतां राजकीय पक्ष घुसपाक लागिल्ल्यान आंदोलन राजकी जालां. पंजाबचे कांय ठरावीक शेतकार नवे शेतकी कायदे रद्द करचो म्हूण मागतात. केंद्र सरकार म्हणटा रद्द जावचे ना. दुरुस्ती सुचयात.
फाल्यां बुधवारा वाटाघाटीक चौथी बसका. ते आदी कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न जावंक लागिल्ल्यान गृहमंत्री अमित शाह मदीं पडलो. शेतकार फुडाऱ्या बरोबर मंगळारा सांजे तांची बसका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेतकी कायद्या आड भारत बंदाचो गोंयांत कांयच परिणाम ना. शेतकारांच्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ले ट्रेड युनियन आयटकाच्या धरण्याक तेंको दिवंक काँग्रेसीचो दिगंबर, गोवा फॉरवर्डाचो विजय आझाद मैदानार पावले. दिगंबर कामत म्हणटा शेतकारांचे पोट मारपाचे कायदे, गिरीश म्हणटा मंडींतल्या कामगारांच्या पोटा आड, विजय म्हणटा सरकारान महामारीची संद साधली. शेतकरी कशा पद्धतीन आपलो माल हाडटा मार्केटा यार्डा भितर, थंय ऑक्शन जाता, बऱ्यांतलो बरो प्रायस ताका दिल्लो वता आनी जाका रायट आसता ऑक्शन जाला त्या मनशाक दिवपा जाय अशें ना. तो जर सॅटिस्फायड ना ताच्यान तो माल थंय फुकट 8 दीस 15 दीस म्हयनो दवरपा जाता आनी आपल्याक बरो प्रायस जेन्ना येता तेन्ना ताका दिवपा जाता. अशा पद्धतीन ही मार्केट यार्ड चलताली. अशे ह्या मंडी आज ह्या सरकारान सगळ्यो एबॉलिश करपा कडेन पाविल्यो आसा. कारण कितें? एकमेव कारण, कॉर्पोरेट सेक्टर हो डायरेक्ट शेतकऱ्या कडेन वचून माल घेवपाक सोदता. शेतकऱ्याच्या पोटार मारपाचो हो प्रयत्न आसा. आता शेतकारांक पिकाचेर MSP ची शाश्वती ना आणि ह्या कायद्यान डायरेक्ट शेतकरी अफेक्ट जाता. जे मार्केट यार्डांत काम करपी कामगार, तितून भितर ट्रान्सपोर्टान इन्वॉल्व आशिल्ले वेगळे वेगळे सर्विसीस, हेंचेर सगळ्यांचेर त्याचो परिणाम जाता. म्हणजे हो कायदो जो बदलला, तो कायदो बदलला हो फक्त शेतकऱ्यां परतें मर्यादित ना आनी आमी फक्त शेतकऱ्यां खातीरूच आंदोलन करता हे न्ही. ह्या सरकारान कॉर्पोरेट मल्टीनॅशनल कंपनीक वयर काडपाक हे 3 कायदे केल्ले आसा. ह्या 3 कायद्या अनुसार शेतकारांक वयल्या वयर आमकां दिसता की कोणाच कडेन तेणी विकूंक शकता. मंडींत येवन विकपाची गरज ना. पण मिनिमम सपोर्ट प्राइस आसचो ना. ह्या फ्री फॉर ऑल ह्या मेळ्यांत शेतकार चिड्डून बुड्डून ताचे जे पळय मिनिमम कमीच कमी दर मेळपाचे ते नान जाता. विजय म्हणटा 1974 रेल्वे कामगारांनी विरोधी पक्षांक जागोवन इंदिरा सरकाराक जागो दाखयल्लो. तशीच परिस्थिती आयज देशांत. हे पॅन्डेमिक तांकां बऱ्याक पडना. बऱ्याक इतल्या खातीर पडला की तांणी कंट्रोवर्शियल कायदे आपले मेजॉरिटीचेर बुलडोज करून लोकांचेर दादागिरी करून ते फोर्स करून पास केल्ले आहा. हे कायदे शेतकऱ्याचो इन्कम डबल करपाक म्हणून सांगून हाडिल्ले आहा. पूण इन्कम कोणाचो डबल जातलो काय इन्कम उरतलोच काय ना हाचेर प्रश्नचिन्ह आहा. गोंयांत हो फार्म लॉ तितलो व्हडलो रेलेवंट ना, कित्याक आमचे फार्मर डायरेक्टली विकूंक शकतात. पूण देशाच्या शेतकऱ्या बरोबर आमी सॉलिडॅरिटी दाखोवपाची गरज आहा. 1974 गोंय इंदिरा गांधीन जेन्ना एक रेल स्ट्रायक जाल्लो तेन्ना रेल्वे वर्करांनी ओपोजिशनान जागयले आनी इमर्जन्सी जाली आनी मागीर इमर्जन्सीक इंदिरा गांधीक मार खावचो पडलो. तशीच परिस्थिती आयज ह्या देशान आहा. आप म्हणटा बंद शेतकारांचो, मात राजकीय पक्षांनी आपल्यो राजकीय भाकऱ्यो भाजपाक वांटो घेतलो. शेतकारांचेर विनवणी आसा की नो पॉलिटिकल पार्टी शूड स्टेप अहेड. ते फोरफ्रंटार आशिल्ले. आम आदमी पार्टीन तांकां फूल सपोर्ट दिला. जेन्ना कोलाचो प्रोटेस्ट जालो, सगळे सिव्हिल सोसायटी गोंयचे नागरीक आयिल्ले ते कोल प्रोटेस्ट करपाक. जेन्ना मागीर पॉलिटिशियन आयले आपलो फायदो पळोवपाक, त्याच लोकांनी तांकां सांगले तुमचें राजकारण तुमचे मायलेज बाजूक घ्या. आज तीच वेळ आशिल्ली. सगळे शेतकार आयिल्ले फुडें जो देशभर बंद जाता तांणी अनाउन्स केल्ले. ही आपले राजकारणाची भाकरी गरम करपाक जे जमिल्ले ते आशिल्ले आज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेंचणूक आयोगाच्या तत्वां प्रमाण कोविड दुयेंतींक झेडपीक मतदानाचो हक्क. निमाण्या वराक खंय तांकां मतदान करूंक मेळटलें. मतदान केंद्रांचेर येवन दुयेंती मतदान करतना PPE किट वेंचणूक स्टाफाक दितले काय दुयेंतीक तेंच स्पश्ट ना. मंगळारा वेंचणूक स्टाफाची ट्रेनिंग जाली. थंय प्रस्न आयलो. अजून SOP येवना म्हणून जाप. मतदानाक 4 दीस आसतना कोफूजांव. कोविड पेशंटांक मतदाना दिसा निमाणे 1 वर मतदानाचो संविधानीक अधिकार, मात सेफ्टी विशीं कांयच धड ना. मतदान शेनवारा मात अजून मतदाना वेळार PPE किट पेशंटांनी घालप काय वेंचणूक ड्युटी करतल्यांनी तेच स्पश्ट ना. PPE किट इलेक्शन स्टाफाक दिल्यार चड योग्य म्हूण दोतोर शेखर साळकाराचे मत. See, regarding safety of the staff, there is no problem only. The last 1 hour, they can wear a PPE. What is the problem?
Problem comes with those people who want to come for voting. They should have their own car. आता गव्हर्नमेंट गाडी दवरतलो तांकां हाडून व्हरपाक घरा कडेन काय तांणी आपल्या गाडयेन येवपाचें मारपाचें वचपाचें. सो दोज हू डोंट हॅव कार तांणी कितें करपाचें हो एक इश्यू येवंक शकता. सरकारान बॅलट पेपराचो यूज करपाचो, बॅलट पेपर यूज करपाचो एक निर्णय घेवपाचो आनी तितूंतल्यान तेंचो वोट एक्सरसायज करपाक तांकां संदी दिवपाची. पूण हे पळय तांकां एक वरा भितर एका वोटींग पोलिंग बुथाचेर येवप म्हणटा विथ PPE किट आणि when staff is working without PPE kit, without any safety measures, तांकां तुम्ही रिस्कार घालता. वेंचणूक आयोगान मतदाना दिसा सुटये दुबाव आणि कोविड मॅनेजमेंट कशें करतले ते स्पष्ट करचे म्हूण मोगोच्या दोतोर केतन भाटीकारान इशू काडला. आता शेनवारा जेन्ना इलेक्शन आसा अजून पर्यंत खुबश्या लोकांक खबर ना की तांकां सुटी मेळटली की ना मेळटली, कित्याक प्रायवेट कंपनींनी सुटयो ना म्हणून सांगल्यात. सो हे लोक वोटिंगेक कशे येतले, हे लोक वोटिंगेक येवचे ना. वोटिंग इज एन रायट आनी मतदार हांकां हो एक वेगळ्या तरेन त्रासान गव्हर्मेंटान घालचें न्ही, ताजें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिवचें. दुसरें जाता तितल्या बेगीन इलेक्शन कमिशनान 2 गजाली करच्यो की सेफ्टी ऑफ द वोटर्स एंड सेफ्टी फ्रॉम 4 o'clock to 5 o'clock as well as safety of the people, election agents, election booth, counting agents and all those people. त्याचप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज फॉर द कोविड आयसोलेटेड पेशंट्स आणि त्याचप्रमाणे लास्ट पॉयंट ही जे कामाक वतात तांकां ऑफिशियली जाता तितल्या बेगीन पेड लीव या सुटी डिक्लेअर करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झेडपी वेंचणुकेंत सीट सेटिंगाक तेजी. आमदारांक विचारिनासतना गिरीश आनी दिगंबरान काँग्रेस विकूंक काडल्या काय म्हूण फोंडेचो आमदार रवी तिडकलो. काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणटा BJP येवंक जायना म्हूण कांय कडेन काँग्रेसीन सीट सोडला. पेडणे मोगो काँग्रेस लागचार. फोंडे मोगो म्हणटा काँग्रेसीचो आमदार खंय BJPचो प्रचार करता. झेडपी वेंचणूक 4 दिसांचेर तेंकली. शेनवारा मतदान आणि वेंचणूक तेंकता तशीच झेडपी मतदार संघ पावंड्यार वेगवेगळे राजकीय समीकरणां जाहीर जावंक लागल्या. कांय कडेन आमदार, कांय कडेन पक्षांची सेटिंगां. गोंयभर सद्याक झेडपी कोण कोणाचो उमेदवार, कोण कोणाक तेंको दिता, कोण तेंको काडटा ताचेर कफुसांवां. कोण ओपन सपोर्ट जाहीर करता जाल्यार कोण भितरल्यान. फोंड्याय अशेंच कफुसांव. सुटलेले वेळार ते मनशांनी करचे न्हू. अशे वेळार अशें जे राजकारण करता आनी हे पळय राजकारण आमगेले खंय वचून कितें करता. हे आतां मांद्रे जालें, मांद्रे ते कॅन्डिडेट जो आसा ते मांद्रेचे तुवें काँग्रेस कॅन्डिडेट काडला डायरेक्ट एका MGC सपोर्ट केलो आनी थंय हे आमगे रोखडेच कॉम्प्रोमायज जाता. हेणी पार्टी विकपाक काडलें काय कितें. गिरीश आनी तुगेलो दिगंबरान तुमी थंय व्हरून ते कितें करता. तुमी अशें करूं जायना. तुमी तुमचे कॅन्डिडेट आतां दवरपाक जाय. तुमचे कॅन्डिडेट गेलो कितें सपोर्ट केलो सोडून तुमकां हें चुकीचें आसा. आनी व्हडले उलयतले चड उलयतात सगळें कामां. काँग्रेसीन सपोर्ट केला काय म्हणून आनी कोण आमी कांय खबर ना. काँग्रेस कितें करता आमकां कांयच खबर ना. आनी ते कितें करता, खंय वयता आनी कितें करता, खंय बसता, खंय उठता कांय कळना नाही गेलें. हांव आसा, लोईजी आसा, तुगेलो रिजिनाल आसा, राणी आसा, खुद्द दिगंबर आसा. कित्याक पार्टी मिटींग आपयना. आजून शेअरबीची मिटींग आपयना. अरे हाका कोरोना प्रश्न 5 जाण आसा. आसा थोडे कडेन दुसऱ्यांचे कॅन्डिडेट विड्रॉ करून सुरू केल्लो आसा. सो हे फाल्यां परवा म्हणल्यार पिक्चर क्लियर जातलें. खूब कडेन आमी थोडे सॅक्रिफायस करतले, खूब कडेन बाकीचे पूण सॅक्रिफायस करतले. पूण उद्देश आसा की BJPच्या कॅन्डिडेटांक व्हरप, कारण लोकांचो हावेस आसा. पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष BJPक बूथ शिकोवंक त्यागाची भाशा करता. फोंड्या काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसीन खंय कोणाकडेच सोयरीक जुळयल्ली ना. आनी सांगता आमी काँग्रेस पार्टीन कोणा कडेन सोयरीक करूं ना. आमकां कोणा कडेनूच सोयरीक करपाची इच्छा ना आनी गरजूय ना. ह्या कफुजावान मगोन फंड मारले. दोतोर केतन भाटीकर म्हणटा फोंडेचो काँग्रेस आमदार खंय BJPच्या प्रचाराक लागला. फोंड्या खंय काँग्रेस BJPची युती. फोंड्याचे आमदार काँग्रेसींत रावन भाजपाक मत करा हे सांगपाक लागल्यात. तांचे गेल्ले थोडे कावन्सिलर आनी पंच सुद्दां काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक प्रचार करतना आमकां पळोवपाक आयिल्ल्या. सो तशें फोंड्या बद्दल कितें आयकलां तुवें, कोणा सपोर्ट केला बीन म्हणून. फोंड्या बद्दल भितरल्यान ऐकलां न्ही. आमकां आमी जंय खांडेपारा भोंवल्या, प्रभुनगरान भोंवल्या, काल नागजर भोंवल्या, थंय क्लियर कट मेसेज जाल्या की आमदार सांगता की BJPक मत घाला म्हणून.
इतले मजगत एनसीपी काँग्रेसचो लागचार एनसीपीचो उमेदवार काँग्रेस उमेदवाराक तेको दिवन मेकळो. हांव आयज डिक्लेअर सपोर्ट हेका करता आमचो कॅन्डिडेट नारायण रेडकर फूल पाठिंबो आसा आनी ताका आमी जिखून दितले अशें इतले हे घेतलेले आसा कोरगांवसून. आनी जे हांगा कॅन्डिडेट रावल्या कोरगांवान तांकां कितें येना बिल्डर लॉबी म्हणून तांकां एक हें आसा कळ्ळें. आनी चड तेंचें कितें हें जावपाचें ना. आनी फूल लोक जो आसा सद्या तो सगळो नारायण रेडकरा वांगडा हांव फूल कोरगांव फूल हें करून तांकां दितलो आनी तांकां विजय करतलो इतलें नक्की. 12 डिसेंबराक झेडपी वेंचणूक, 14 डिसेंबराक निकाल. झेडपीक घाल्ली उमेदवारी आनी केल्ल्या झेडपी प्रचारा उपरांत कोविडाचे 9 म्हयने गेले. परिस्थिती बदलली, राजकीय परिस्थिती बदलली. निमाण्या 4 दिसांक त्याग, युती, सेटिंगां, लागचार, सोयरिकांक नेट. झेडपी वेंचणूक पक्ष पावंड्यार जाल्ल्यान कोण कोणाचो न्ही, मतदारांचे कफुसांव. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जयदेव सावंत गोंयचो एटीएस कमांडो मॉक ड्रिलांत गंभीर जखमी जाला. बांबोळी जीएमसीच्या नव्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत घेतिल्ले स्टंट ग्रेनेड स्फोटांत ताका मार लागलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ताका पांयाक फ्रॅक्चर जाला आनी ताचे ताकतिकेन जीएमसीत ऑपरेशनूय केलां. सोमारा सावन गोंय पुलीस खातें एनएसजी बरोबर वेगवेगळी सेक्युरिटी मॉक ड्रिल्स करीत आसा. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. शेतकी कायद्यांत दुरुस्ती हो शेतकारांचेर अन्याय. दुरुस्तीचेर संसदेत चर्चा जावंक जाय आशिल्ली म्हूण आप म्हणटा. दिल्लीचे शिमेर कुडकुड्याच्या शिंयात आंदोलक शेतकारांची वासपूस करूंक गेल्लो दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक घरमंत्री अमित शहाच्या ऑर्दे वेल्यान हाऊस अरेस्ट केला. हो अघोषित अरिश्ट काळ म्हूण आपाची टिका. आम आदमी पक्ष देशभर हे फार्मरचे जे एजिटेशन आसा ताका सपोर्ट केला. भाजप सरकारान जे 3 फार्मर कायदे हाडल्या, एंटी फार्मर जे कायदे हाडल्या ताच्या विरुद्ध देशभर शेतकरी आसा, जे फार्मर आसा ते भायर रस्त्यार आयिल्ले आसा. हे 3 अमेंडमेंट्स जाल्ले फार्मर एक्टान जे दुरुस्ती जाली ताजी बाचाबाच पार्लमेंटान जावपाची एकदम गरजेची आशिल्ली. दिल्लीन कडकडाची थंड पडल्या आनी सगळे शेतकार भाव बॉर्डरीचेर येवन रावल्या. दिल्लीच्या शिंगू बॉर्डरीचेर जे शेतकार भाव सगळे जमल्या, कडकडीची थंड पडल्या दिल्ली. तांची विचारपूस करपाक अरविंद केजरीवाल तशेंच ताचे वांगडी मंत्री आनी एमएलए तांची विचारपूस करपाक गेली. अमित शहाच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे अरविंद केजरीवाल हॅज बीन केप्ट अंडर हाऊस अरेस्ट. ही जाल्ली आसा भारतांत अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. हाजी आमी कडक शब्दांत निंदा करता. जो पर्यंत एंटी फार्मर जे लेजिस्लेशन आसा ते फाटी घेना तो पर्यंत आमी शेतकारांवर रावतले. सो गोंयांत जरी भारत बंद लोक उतरुना पण लोकांचो पूर्ण सपोर्ट आसा शेतकऱ्यांबरोबर. दृष्टी लायफगार्डाचो संप चालूच. कालच्यान तांचो आझाद मैदानार साखळी उपास. लायफगार्डांक सरकारी वेवस्थेत घेवचे, दृष्टीचें कंत्राट रद्द करचें म्हणून मागणी. वास्को नुस्तेकार आनी होलसेलवाल्यांचो वाद सोंपना. होलसेलर खंय तांच्या धंद्याक आड येतात. दिवचले पिळगांवां मल्लखांब सेंटराचें उक्तावण. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. कालच्यान आमचो चेन हंगर स्ट्रायक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी हे अराउंड 50 भुरगे काल हंगर स्ट्रायकाक स्टार्ट केल्ले आसा. आज हे पळय नेक्स्ट लॉट आमचो आतां हे उठतले आनी हे 50 जाण आज बसतले. अशें करून आमची चेन हंगर स्ट्रायक आमी स्टार्ट केल्ली आसा. आतां दीस पीपल दे आर द ट्रेन आमचे लायफगार्ड आसा. लास्ट 10 years, more than 10 years, they serve for the Goa government under the दृष्टी कंपनी. आता आमचो कितें डिमांड आसा सरकाराक आमी डिमांड जो घातला बाबा ती दृष्टी कंपनी आमकां प्रायवेट कंपनी नाका. बिकॉज थंय हायर एंड फायर पॉलिसीज आसा. अदर रायट्स तांकां मे बी सॅलरी तांकां टायमार मेळना, सारकी मेळना. हे सगळे प्रश्न आसा. वेन दीस सर्वीस इज परमनंट जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर हांकां कित्याक गव्हर्मेंट दवरता. डायरेक्ट सरकारान आपल्या अंडर घेवपाचें आनी तेंची सर्वीस प्रोटेक्शन करपाची. 2 तारखेर नोव्हेंबराची चीफ ऑफिसरान ऑर्डर काडलेली सकाळचे 7 ते सांजचे 7 पर्यंत इन्स्पेक्टरांनी थंयसर ऑर स्टाफ थंयसर वयचो
आनी तेच भाशेन पुलिसांचो हेल्प घेवन रस्त्यार विकता पळय तें बंद करचें म्हणून. पूण आजून पर्यंत पळय तें बंद, आयज पर्यंत विकता. फिश मार्केट आलो ना आमकां हेर आमचें सगळें कंप्लीट जालें. मगर पयले सुवातेर एमएलएन एश्युरन्स दिल्ले सगळे मिटिंगेक की आमी बंद केल्या उपरांतूच काम चालू करतले म्हणून. पूण तें आजून पर्यंत बंद जावंक ना. तितले मेरेन आमी हात लावचे ना. इश्यू जालो तर आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना. आमी कितें आमचें नुस्तें हाडटाय, दर्याचें मारताय, माकडे डिंगे पोनयो सगळें हांव हाडटा, म्हागेलें नुस्तें विकता आनी आमकां तें विकूंक पडटा. हिंगा नाल्यार मडगांव व्हरूंक पडटा. आमकां कांय प्रॉब्लम कांय ना. ती येताय वयता, तेंचें काम ती करताय, आमचें काम आमी करताय. कित्याक ती मार्केटकार, मार्केट जालो सगळ्यांक जावं, मार्केट जाल्यार बेस्ट सगळ्यांक आनी फायद्याचें सगळ्यांक. पूण तेंचें काम तेंकां लोक सवाय आहा म्हणून हिंगा येता. ती लोकांक म्हारग दिताय म्हणून लोक थिंगा गिरायक घालना. तर एका दुसरें मार्क काडचो पडटलो. दोनी पार्टी आयकुपाक जाय. आयची बाजू आयकल्या, मागीर दुसरी बाजू आयकुपाक जाय. हिंकां आपयलें एक मार्क काडपाक जाय. Goa Center for 7th Standard, the Malcolm came. Here, Ideal School, first 10 days before started for the student. The most students for involvement for our involvement with the students. The support school management also put effort list for the next level for the national. Our students participated. न्यूनगंड पॅरेंट्समध्ये तयार झाले की मुलांनी आपल्या कॉम्प्युटरमध्येच राहिलं पाहिजे. मुलांनी आपले 90%च मार्क काढले पाहिजे, 95%च मार्क पाहिजे. तो डॉक्टरच झाला पाहिजे, तो इंजिनियरच झाला पाहिजे. हा चुकीचा गैरसमज आहे. मल्लखांब ह्या गेमीचो प्रसार आणि प्रचार करपाचे हांवें आनी कुराडी सरान थारायले. आणि अडथळे खूब आयले. आमकां कोच नाशिल्लो फूल टायम. तरी आसतना आमी हेतून विचार केल्लो की हेतूंतल्यान आमी कशें तरी वाट काडटली. आणि सरान आपले पावर्स यूज करून मल्लखांब फेडरेशनांतल्यान रिप्रेझेंट करून हे स्कीम जी गव्हर्मेंटा कडल्यान सँक्शन जाल्या ती करून घेतली. आणि आज आमी ह्या पावण्याचेर पावल्या की आमच्या गोंयान 7 मल्लखांब सेंटर उबी जाल्या वेगळे वेगळे शाळांनी. आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचें फेस्त 8 डिसेंबराक जाता. पणजेंत हें फामाद फेस्त. हे फावट कोविडाक लागून फेस्ताक तशी गर्दी ना, वर्सा भशेन फेरी ना. महापालिकेन फक्त चर्च स्क्वेरा पुरते चणे, भिकणाकार, खाजेकारांक दुकानां घालूंक परवानगी दिल्या. पणजे बरोबर मडगांव, कळंगुटे अशा सुवातींनी हें फेस्त जाता. आमच्या समाजांत, आमच्या गोंयांत आनी आमच्या देशांत जे मोठे मोठे प्रश्न आसा ते मायेच्या पांय आमकां दवरता आनी ते देवान बरे तरेन सगळ्या पुरीच्या बरेपणांक उपकारता ते भाशेन सुटावे करचे म्हूण हांव म्हजे मागणे. या कठीण टायमार कोविडाच्या कठीण टायमार लोकांक देवान आमकां शक्ती दिवची आनी हे कोरोनांतल्यान आमकां भायर काडचें. जे आज बिजनेसमॅन जावं सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटी आज त्रासान आसा तांकां देवा कडेन मागणी आसा की आमकां लोकांक सगळ्यांक येता ते वर्स फुडें बरें वचचें. हीच सगळे पणजेकारांक आनी गोंयच्या लोकांक आज आमची फेस्ताची परबी. I wish our parishioners and people of Panje a very happy feast of our Mary Immaculate Conception. I wish God keeps them in good health during this difficult time. Immaculada Concepción, Santa María Virgenis, Immaculada Concepción, Santa María Virgenis. तुझ्या पुताक मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
You're watching Prudent.